ऑटिझम म्हणटा तातून सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज जाता, तांकां स्पेसिफीक रिस्ट्रिक्टेड आनी रेपिटेटीव बिहेवियर्स आनी इंट्रस्ट आसता. हाच्याच बरोबर तांकां खुबशे सेन्सरी इश्यूजूय आसूंक शकता. सो हे प्रत्येक गोष्ट शब्द मातशे कठीण आसा, पूण ताजो अर्थ कितें हें मातशें म्हाका सगळ्यात सांगपाक जाय. सो सगळ्यान पयलीं ऑटिझम म्हणटा ते एक तरेचें प्रेजेंटेशन आसता. इट इज अ फूल स्पेक्ट्रम, म्हणून आमी ताका ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अशें म्हणटात. इन शॉर्ट फॉर्म इट इज ASD. सो ह्या कंडिशनान बेजिकली सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज येता. सोशल कम्युनिकेशन म्हणजे जेन्ना एक मनीस दुसऱ्या मनशा कडेन उलयता तेन्ना कशा प्रकारान ताणें वाचा करची, आपले शब्द कशा तरेन म्हणचे, किंवा आपले हावभाव कशे मॉड्युलेट करचे, आपले हाताचे जेस्चर्स कशे मॉड्युलेट करचे, दुसरो जे म्हणटा ते समजून आपल्यान कशें ताजेर रिस्पॉन्ड करचें, खंयच्या वातावरणान कशें बिहेव करचें. कोणूच सिरियस जेन्ना सिच्युएशन आसता तेन्ना कोण हांसून खेळून वचना. सो आपण सिच्युएशन पळोवन आपले बिहेवियर्स मॉड्युलेट करतात, रायट. सो हाका म्हणटा आमी टोटल, हाका म्हणटात सोशल बिहेवियर्स. इन ऑटिझम कितें जाता, बेजिकली भुरग्यांक ही समज नासता. सो ह्यो गोष्टी ज्यो आसा आमी ल्हानपणांतल्यान दुसऱ्यांक पळोवन शिकतात. सो ह्या भुरग्यांक ही समज नाशिल्ल्या कोतान खुबशेदां पेरंट्स आमकां येवन सांगतात की भुरग्यांक उलो मारल्यार ती रिस्पॉन्ड दिनात, किंवा उलयता आसतना भुरगीं पळयनात, स्वता जावन आपूण येवन कांयच सांगना, एकटीच बशिल्लीं आसता, एकटीच खेळटात. कितें आपल्याक नवें कितें समज केलें जाल्यार आपले इंट्रस्ट, आपले जॉयज दुसऱ्याक शेअर करना. केन्नाच दुसऱ्यान कितें दाखयलें जाल्यार ती पळोवपाक मातशी फाटी सरतात. तांकां खूब आपल्या हातून जे ती फोकस्ड आसता, तांचे टॉयज किंवा जे ऑब्जेक्ट्सान ती फोकस्ड आसता, तातूंतल्यान तांकां फोकस काडप खूब कठीण जाता. सो तांकां बेजिकली नवें गोश्टी शिकपाकूय त्रास जाता. सो दीस इज ऑल अ पार्ट ऑफ डिफिकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन. हाज्या शिवाय तांकां खुबशे रिस्ट्रिक्टेड आनी रेपिटेटीव बिहेवियर्स आसता. रिस्ट्रिक्टेड म्हणजे कितें, तांकां एकूच गोश्ट एकाच तरेन जाय आसता. सो फिक्स्ड रुटीन्स ते समज त्या भशेनूच जाले जाल्यारूच तांकां ते समजता. फिक्स्ड इंट्रस्ट, तातूनच रुची, परत परत त्योच गोश्टी घेवन खेळप, नवी गोश्ट घेवन खेळप ना, आनी खेळटनाय त्याच भशेन परत परत खेळप, उलयतना एकाच तरेन परत परत उलोवप. हाका म्हणटात आमी रिस्ट्रिक्टेड इंट्रस्ट आनी फिक्स्ड इंट्रस्ट आनी रुटीन्स. आनी दे हॅव मेनी रेपिटेटीव बिहेवियर्स. रेपिटेटीव बिहेवियर्स म्हणजे आमचे हाताचे, पांयाचे, सबंद बॉडीचे एक तरेन ती परत परत मुवमेंट्स करतात. लायक हाताचे पांयाचे म्हणल्यार खुबशेदां ती फिंगर स्नॅपिंग करतात, किंवा हात अशे वेगळ्या तरेन आपल्या दोळ्या समोर हाडून पळयतात, किंवा जेन्ना ती चड एक्सायटेड जाता तेन्ना हँड फ्लॅपिंग करतात, किंवा बॉडी खूब टायट करता, किंवा रॉकिंग करतात, किंवा स्पिनिंग करतात, पांयाच्या बोटांचेर चलप, दांत करकरावप. दीज आर ऑल मोटर स्टिरियोटिपीज अशें म्हणटात आमी ताका. आनी खुबशेदां ही भुरगीं खेळटा आसतना सुद्दां गोश्टी लायन करून खेळटात. म्हणजे एका सायडीन एक मांडून दवरतात, किंवा एका वयर एक मांडून दवरतात. जरी ती गाडी असली किंवा आनी कसली डॉल असली, कितें असली तरी फंक्शनल प्ले म्हणजे त्या बरोबर ज्या भशेन खेळपा जाय त्या भशेन ती खेळनात. इन्स्टेड तांकां तें ऑर्डरीन दवरप, लायनीन दवरप, दॅट इज हाव दे प्ले. ऑल्सो स्पिनिंग ऑफ व्हील्स हें एक सामकें कॉमन सिम्पटम जे भुरगीं घेवन येतात. रिपिटेटीव वर्ड्स, इकोलेलिया म्हणटात आमी, परत परत त्योच गोश्टी म्हणप. सो दीज आर ऑल रिपिटेटीव एक्शन्स. सो हे दोन ऑटिझमाचे कोर फिचर्स, सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज आनीक रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटीव बिहेवियर्स. आतां हें सोडून खुबशेदां भुरग्यांक सेन्सरी डिफिकल्टीजूय आसता. आमचे 5 मेन सेन्सीस आसता. आमी कानांतल्यान आयकता, दोळ्यांतल्यान पळयता, नाकांतल्यान आमी वास घेतात, तोंडांतल्यान आमी टेस्ट घेतात, आनी हातान आमी टच करतात, वी फील. सो खुबशेदां हांचे वायरींग मातशें वेगळ्या भशेन आशिल्ल्या कारणान तांकां जे सेन्सेशन्स येतात ते परसीव सारके जायना. सो एकदां दे आर आयदर हायपर सेन्सिटीव म्हणजे चड सेन्सिटीव, किंवा हायपो सेन्सिटीव म्हणजे कमी सेन्सिटीव. सो ज्या प्रमाणान तांकां हायपर किंवा हायपो सेन्सिटिविटी आसा त्या प्रमाण ते मागीर रिएक्ट करता. सो आमकां ताचे बिहेवियर्सूय त्या पद्दतीन आमकां दिसूं येता. सो दीज आर सम ऑफ द बेजीक features of autism.